कमिशन एजंट म्हणजे कॉमिक दिसता की गोवा सरकारान फाटल्या वर्सा व्हडली घोषणा करून गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन अपॉइंट केले. ते अजून कांयच काम करिना. पूण हे जे कमिशन एजंट आसा हेच काय ते कमिशन अशें आमकां दिसता. आनी ताका लागून आमच्या पार्टीन आनी कितलेशेच जाणांनी ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करून हाजेर इन्क्वायरी करची अशी मागणी केल्या. कित्याक आयज वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर वेगवेगळे केसी, एकाच मनशाचेर 10 पुलीस स्टेशनांनी केसी चालू आसा. सो हे इन्व्हेस्टिगेशन कशें जातलें? इट हॅज टू बी सेंट्रलायज. खंय तरी ज्युडिशियल कमिशन अपॉइंट करून जशें आमी सगळ्यांनी मागणी केल्या आनी इन्क्लुडींग थोडे मिनिस्टरांनी कित्याक तांकांय आयज हेजेर विश्वास ना. हे खंय तरी चेपून जो कोण मेन सूत्रधार हितून आसा ताका वाटोवपा खातीरूच ह्या लोकांक भितर मातसो जेलीन दवरला अशें आयज लोकांक दिसपाक लागला. जशें सेंट्रल गव्हर्मेंटूय थोड्या क्रिमिनलांक आपले जे कोण मनीस आसा तांकां खंय तरी जेलीन दवरून तांकां सुरक्षा दिता आनी तांचें नांव बंद करपाक लायता लोकांची. तशेंच म्हाका दिसता आयज हांगा हे थोडे जे कल्प्रिट्स म्हणून जे अरेस्ट केल्ले आसा तांकां तांचें तोंड बंद करपाक भितर दवरल्यात. त्याच बरोबर भायल्या लोकांनी तोंड बंद करून तांकां धमकी दितात. सो म्हाका दिसता इंडिपेंडंट एक रिटायर्ड जज वा आनी खंयचे ज्युडिशियल इन्क्वायरी हाजेर जावपाक जाय. आनी हो प्रश्न जो आसा जशे फ्रस्ट्रेटेड जे आमचे भुरगे आसा तांकां खंय तरी एक विश्वास बसपाक जाय की हे सगळे आयज नाच जावपाक जाय. कित्याक 2015 आमी पळयतात जेन्ना मोदी सरकार आयले 2014 तांणी मागीर एकदां घोशणा केली की सगळे जॉब्स जे जातले खंयचोय जॉब जावं गव्हर्मेंटाचो इंटरव्यू ना रिटर्न टेस्ट. आतां खूब जाणां दिसता वा बेस्ट जाल्यार रिटर्न टेस्टाचे भुरगे पास जातले मेळटले. पूण कोणेय सांगचें म्हाका हे रिटर्न टेस्ट जावनूय हातूंत कितें फरक पडला मेरिटाचेर कोणाक जॉब मेळ्ळ्याक ना. म्हणजे सगळे रिग्ड आसा. वयल्यान ताजो आनी खर्च आनी तो खर्च असो 50 रुपया घेवन गोवा ह्युमन रिसोर्स वा बाकी कडेन हो खर्च तेच लोकां कडल्यानूच काडटात आनी रिटर्न टेस्ट घेतात. वेस्ट ऑफ एफर्ट. आनी आतां समजा एक 30,000 सुमार फॉर्म गेल्या गोवा ह्युमन रिसोर्स. केन्ना तांची इंटरव्यू जातलो? केन्ना तुमी ऑर्गनायज करतले आनी केन्ना तेजे नांव पाय म्हणजे तुमी 900 पोस्ट आसात आतां ते भरतले केन्ना? असोच गजाल चड सिरियस म्हणल्यार गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ज्या मुद्द्याचेर हांव येवपाक. हे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पूर्वच्यान कार्यान्वीत जाले. थोडे पोस्ट कितें 30 काय 33 पोस्ट तांणी एडवर्टायज केले आनी भरले. बरी गोष्ट, बरें दिसलें सगळ्यांक की ओके बरे भशेन भरले. पूण जेन्ना ताणी हे पोस्ट भरले ताजे पयलीं फाटल्या डिसेंबरा म्हणजे आज ऑलमोस्ट 1 वर्स जाले तेणी सगळे डिपार्टमेंट गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटला डेटा मागलो. आनी तो डेटा जर आमी पळयलो आमचे कडेन तो आसा. इट इज अराउंड 1000 पोस्ट वेकंट आशिल्ले एज ऑन डिसेंबर 2023 आनी तातूंतले फक्त 33 काय कितें पोस्ट ताणी एडवर्टायज करून भरल्या. म्हणजे ऑलमोस्ट 900 म्हणजे एज इफ इट इज 1000 पोस्ट हे तुम्ही 1 वर्सा ती वेकन्सी अजूनही भरू ना. 28 डिपार्टमेंटांनी नावं दिली. बाकीचे असतले थोड्यांनी दिवं नासतली. ते पोस्ट तुम्ही हे कमिशन अपॉइंट करून आता कितलो आता वर्स जाले ते जावन अजून तुम्ही ते पोस्ट कित्याक भरिना? तुम्ही वोटो घालपाक गेलो आता सगळे कमिशन भरतले पूण आज कमिशन एजंट पोस्ट भरतात आनी हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे बेकार पडला. थंयच्यान तुम्ही ते पोस्ट भरात. तुम्ही ते एडवर्टायज करा. आम्ही सरकाराक चॅलेंज करता ह्या म्हयने भितर हे 1 वर्स जावचे पयलीं म्हणजे डिसेंबरान तुम्ही एडवर्टायज पोस्ट करा. लोकांक सांगा हे इतले इतले एडवर्टायज आसा म्हणजे एटलीस्ट एक एमटीएस जर तुम्ही पळयले जाल्यार एक 200 एमटीएस पोस्ट वेकंटी आसा सगळे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी. एलडीसी 200 सुमार आसा. पुलीस कॉन्स्टेबल आसा. अशे कितलेशेच पोस्ट आसा जे सर्वसामान्य भुरगो जो ह्या जॉब रॅकेटांनी आज फारवला तो ते थंय कॉम्पीट करपाक शकता. पूण ते तुम्ही करिना. वयल्यान हे एजंटा कडेन पळयतात. ताका लागून आमची मागणी आसा की हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हे तुम्ही कित्याक लागून फाटी दवरला? म्हणजे खंयचे मिनिस्टर आसा ताजेर तुमचेर प्रेशर आसा की तुम्ही हे पोस्ट भरनाकात की जशे नेशान सांगले की थंय अशी गर्दी. ही गर्दी फक्त ह्युमन रिसोर्सांसूच आमी पळोवना. आमी कितलेशेच फावटी गोवा मेडिकल कॉलेजान सुद्धा अशें जेन्ना तुम्ही पोस्ट मागले थंय पोस्ट भरपाक लोक गेले त्यांची इंटरव्यू अशे 2-2 1.5 मिनटांनी थोड्यांची 15-15 सेकंदांनी त्यांनी नावाक इंटरव्यू घेतल्या वा पेपर बेश्टो असो बसयला भायर धाडल्या भुरग्याक आनी सिलेक्शन भलत्याचेंच जालां. हे सगळे कडेनूच चलता आनी ताका लागून आज लोक ह्या एजंटा कडेन वयता. तांकां दिसता एजंट कितें तरी करून आपल्याले नांव खंय तरी पावयतले जेंचो कोणाचोच गॉडफादर ना. आनी ताका लागून हे सगळे बंद जातले जाल्यार ते कमिशन ज्युडिशियल कमिशन हे दुसरे गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन ताका कामाक लायात. ताचे कडच्यान हे जॉब जाता तितके भरून घेयात आनी हे कमिशन म्हणजे 3 CCC जशें म्हटल्यार हे जे कमिशन एजंट आसा तांचेर तुम्ही एक्शन घेया. पूण तांचो जो कोण सूत्रधार आसा हेजे फाटल्यान लागा.
ते सगळ्यात महत्वाचे आसा आणि म्हाका दिसता आयच्या घडयेन गोंयच्या युथांक जर एक कितें तरी विश्वास दिसलो आणि देशा सारखे भुरगे एक फ्रस्ट्रेशन जावन आनी खंयच्याय मार्गार वचपाक जर आमकां थांबोवपाचें आसा जाल्यार आमकां हें काम करचें पडटलें.